मागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटवेलें वाचप. क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोवता जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां हुर्बा दितात जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें म्हूण मन दवरूं नाकात, सुकी बडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचेवून वर्ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळय नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. सबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलेल्या भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार तसल्या सोपुरल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. सबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन रावज इस्रायेला, आतां आनी सदां काळ. सबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणें चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे सीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणाक जेवणाक आपयल्या त्या फारिजेवाच्या मुखेल्याक जेजून सांगलें, तूं दनपाराचें व रातचें जेवण दिता तेन्ना तुजे इश्टांक वो भाव भयणीक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस्त शेजाऱ्यांक आपयनाक त्या, कित्याक घोडेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाड करतीत. पूण जेवण दितात तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांचे तुजे उपकार बाड करूंक जायना म्हणटूच तूं बागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशांक पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मन, काळीज आनी आत्मो हीं उतरां आमी जायते पाटी आयकतांव. सांत पावलू फिलिपकारांक एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक उलो करता. आत्मो आमच्या काळजांत रिगता आनी भावार्थान आनी मोगान भरता.
काळजांतल्यान मोग व्हांवता तो मनशाक दुसऱ्यांचे हुस्क्यान जियूंक वोडटा. मन काळीज आनी आत्मो एक करून मोगाच्यो कोरन्यो विस्तारूंक पावलुची येवजण खरें म्हणल्यार जेजूनय आमकां आज्ञा दिवन अशें म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, मनान आनी आत्म्यान तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची चाकरी करची. मोगान आपलें जिवीत भरता तो मनीस दयाळ आसता. गरजेवंतांक कोण नासलोल्यांक पिडेवंतांक तो आदार दिता. दुसऱ्यांनी आपणें केलां तें परतून फारीक करूंक न्हय, पूण मोगा खातीर तो बऱ्यो कोरन्यो करीत आसता. मागणें, मोगाळे जेजू ल्हानवीक काळजाची आनी मनाची जावंक तुजो आत्मो आमकां फावो कर.